तिळारीचो कालवो जो आसा पळय न्ही तो कुडाशे हे गांवांत फुटलो ह्या महिन्याच्या गेल्या महिन्याच्या 24 तारखेर. आनीक नेमके त्याच दिसा आमी इन्स्पेक्शनाक गेल्ले हांव आनी माननीक CM. आमी ती नवीन उपाय करपाक केल्लो आसा म्हणजे खूब मोठी बॅरेज आमी शापोरा न्हंयचेर म्हणजे 6 गांवांत शापोरा न्हंयचेर बांदतात जेणे करून अशे बांद फुटून किंवा कालवो फुटून जी उदकाची अडचण जाता आनीक आमचे नॉर्थ भागांतले लोक जे आसा पळय न्ही तांकां त्रास जाता ताजेर एकदम उपाय बरो उपाय जावचो अशें म्हणून आमी तो प्रोजेक्ट घेतिल्लो आसा. जवळ जवळ 350 ते 400 सुमार कोटी खर्च करून ताजी इन्स्पेक्शन आमी केलें. नेमके त्याच दिसा सकाळ फुडें कालवो कॅनल जो आसा तो कुडाशे हांगा फुटलो आनीक ताजेर मागीर नक्कीच दुसरे दिसाच्यान महाराष्ट्रांतले इंजिनियर ताणें काम सुरू केलें. कुडाशे हे महाराष्ट्राच्या हद्दीत आसा त्यामुळे त्याच इंजिनियरांनी ताजें काम करचें पडटा. आमचे इंजिनियर पंचवाडकर म्हणून आसात SK इंजिनियर. नंतर मागीर बदामी बी ते वचून आयले. हांवूय पयर मागीर 30 तारखेक थंय सायट विजीट केली जेन्ना काम चालू आशिल्लें आनीक त्या दिसा ताणें सांगिल्लें आमकां 30 तारखेक सांगिल्लें की सोमार दीस उदक सोडटा आशिल्लें कसले परिस्थितींत आनी त्या प्रमाणे ते उतर मानून कामाचो वेग स्पीड वाडोवन तांणी आज दनपारां उदक सोडिल्लें आसा. आनी उदकाचो प्रवाह जो आसा पळय न्ही तो सद्याक आतां 3 क्युमेक आसा. नॉर्मली ते कॅनलांतल्यान 8 क्युमेक सोडटात पूण एकदम जर जोरदार उदक सोडलें जर जायत जाल्यार त्या प्रवाहान परत एखादें जावंक शकता प्रेशर येवपाक शकता आनी म्हणून सद्याक आतां 3 क्युमेक सोडिल्ले आसा. फाल्यां सकाळीं म्हटल्यार तो प्रेशर आनी उदकाचो वाडयतले फ्लो उदकाचो वाडयतले जेणे करून 7-8 पर्यंत वतले. जेन्ना 8 क्युमेक उदक सोडटा तेन्ना आमकां तें 7 सुमार क्युमेक उदक आमकां पर्वरी पर्यंत मेळटा. तर म्हजी अशी एक अपेक्षा आसा की मुखाल्ले 4 म्हयने म्हणजे फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील आनी मे कॅनलाचेर परत ब्लिचींग जावचें न्ही म्हणजे तुटचो न्ही फुटचो न्ही म्हणून हांवें त्या वटेच्यान पळयलें जवळ जवळ सादारणशे 500 मिटर ते 1 किलोमिटर चलून जाल्यार कॅनलाची दुरुस्ती जी आसा पळय म्हणजे परिस्थिती जी आसा पळय सामकी बिकट आसा. विशेश करून महाराष्ट्रांत आमचे कॅनल जे आसा पळय न्ही ते कॅनलाचे आमी लायनींग करून सारकी बरी परिस्थिती हाडिल्ली आसा. त्यामुळे गोंयांत कॅनल फुटपाची परिस्थिती ना. इवन सिपेज सुद्दां जावचें ना इतली बरी पद्दतीन कॅनलाचें काम गोंया भितर जाल्लें आसा. जवळ जवळ 15-20 किलोमिटर सुमार इवन सिपेज जावचें ना एक जालें. आनी दुसरी म्हटल्यार कॉन्ट्रॅक्टर आमी जबाबदारी दिल्या की मुखाल्ले 5 वर्सां ताणें हे कॅनलाची जे कॅनलाक आतां लायनींग आमी केल्ली आसा ती काळजी ताणें घेवपाक जाय.